आयज ह्या ब्रिजाचेर कोणें येवन पळयात की हांगासर लोकांक फुटपाथीचेर चलपाक जायना जाला आनी मेन कारण म्हटल्यार हांगासर जो मटेरियल हाडून उडयला सरकारान तो तसोच पडलेलो आसा की कॉन्ट्रॅक्टर तो हांव नको तो मटेरियल तसोच पडलेलो आसा. झाडां वाडलेलीं आसात, जे लायटीचे केबल्स आसात ते कट करून तशेंच लांबतात. तुम्ही ब्रिजा सकयल येवन पळयशात जाल्यार हांगासर तुमकां दिसतलें जे पेंट केला पळय जाल्यार ताजो कंडिशन आतां हें जाल्लें आहा. वयर पळयशात जाल्यार थंयसर बॉक्साक काय वायरीन आनी काय ना सगळे तशेंच लांबतात. हे आमचे कंट्रोल रूम. हे ज्या दिसाच्यान हे कंट्रोल रूम ओपन जाल्ले तेन्ना तातूंत डोबे आहले आनी फ्रँकी आल्वारीस हो कंट्रोल रूम पळयतालो. तो एक्सपायर जाल्ल्याच्यान आयज पासून हे कंट्रोल रुमांचेर कोणेच नदर मारलेली ना. वयर फुटपाथीचेर जी झाडां आयिल्लीं आसात ती बेगोबेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसा ताणी येवन ती साफ करची. दुसरे जे वायरी लागून कोणाकूय शॉक येवंक जाता नाजाल्यार घुस्पटून पडोंक जाता ते बेगोबेगीन येवन ह्या सरकारान रिपेर करच्यो.